साखळीकार दितले आणि साखळी मतदारसंघाचे मतदार दितले. न्ही एक लक्षात घेवपाक तो मुख्यमंत्र्यां कडेन अमर्याद अधिकार असतात, पोलीस यंत्रणा आसा, लोकांक नोकरी दिवपाचें आमिश आहा. कांय जाण सांगताले हांगा जवळ जवळ 600 नोकऱ्यो दिल्यात. हाचो परिणाम जावपा ना तुमचेर? हांव आतां प्रत्येक घरान भोंवलो, जवळ जवळ 5,500 घरां भोंवलो. प्रत्येक घरान दोन लोक शिकलेले बेकार आसा. ऑपॉर्च्युनिटी ना ताका गोंयान. जॉब्सूच ना, नवी इंडस्ट्रीच हाडून ना. ते फक्त भाशणां करूंक उरलेला. आतां 5,500 घरान भोंवलो, म्हाका एकट्यानूय कोणी तरी सांगून ना बाबा हांव स्वयंपूर्ण जालो, हांव आत्मनिर्भर जालो. कोणीच सांगून ना म्हाका. प्रचाराचो मुद्दो मायनींग हे लोकांक ऑलरेडी खबर आसा. मायनींग टोटली डिपेंडंट मायनींग भागान आसा. ते सगळ्यांची परिस्थिती, आर्थीक परिस्थिती कळो सारको बँड जाला. तेंचे सिबील रिपोर्ट ना म्हणून खंय रीण मेळना तांकां. लोन बँक डजंट एंटरटेन. कळ्ळें तुमकां? जाल्यार तेंकां करपाचें कितें तेंच्यांनी, हो प्रश्न आसा. नोकऱ्यो जाल्यार खंयच ना. गव्हर्मेंटांनी नोकऱ्यो 10,000 काडपाचे असले जाल्यार तेंच्यांनी रिजर्व करूंक जाय आसले 5,000 नोकऱ्यो हे मायनींग बेल्टा खातीर दितले. जे ड्रायव्हर, जे मायनींग कंपनीन कामां असले, जेंची ट्रकां असली, तांकां प्राधान्य दिवंक जाय आसलें. मात तेंच्यांनी नोकऱ्यो विकल्या. तूं मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात उबो रावला. पार्टीन सांगलां तो जिखून येयलो जाल्यार मुख्यमंत्री जातलो. तुमकां आस्त आसा तुमी जिखून येयले, काँग्रेस पार्टी जर सत्तेर आयली जाल्यार तुमकां मिनिस्ट्री मेळटली? म्हाका मिनिस्ट्रीची आस्त ना, म्हाका इंडस्ट्रीची आस्त आहा. आय वॉन्ट इंडस्ट्रियल इस्टेट फॉर सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सी, जेणे करून लोकांक रोजगार मेळटलो. मिनिस्ट्री दिले ना दिल्यार म्हाका जाता, मात इंडस्ट्री म्हाका अवश्य जाय. आनी एक हातूंत ह्याच अनुशंगान म्हाका आनी एक प्रश्न सुचलो. फाल्यां BJP जर सत्तेर आसा आनी तांकां जर एक मनीस जर लागता, तुमी BJPन वतले? केन्नाच ना. म्हाजे स्वाभिमान, म्हाजे लोकांचो विश्वास केन्नाच तोडचो ना. तुमी काँग्रेसमॅन म्हणू शकता हांव तुमकां, खरे तत्वाचे काँग्रेसमॅन? रायट फ्रॉम 93, 94 आय एम अ काँग्रेसमॅन. आय एम स्टील अ काँग्रेसमॅन. तेंची तत्वां म्हणजे सगळे तांकां काँग्रेस पक्षाक जाती लागना, धर्म लागना. सर्व पक्षांक वांगडा बरोबर घेवन हो पक्ष, हो काँग्रेस पक्षच आसा. हे तुमी पळयलां. पण हांगा राजकारण येयले जाल्यार जातीचे, समाजाचे राजकारण हे पुरो जालें लोकांक, आनी तेकाच लागून लोक सगळो भायर सरला.